बीजेपी सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत सुमार 13,000 नोकर भरती करपाचो प्लान केल्लो आसा। मंत्र्यांनी पोस्ट तयार करपाक प्रस्ताव ARD खात्याक धाडल्यात। हे प्रस्ताव प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। सगळ्यांत चड सुमार 450,000 भरती पुलीस खात्यान करपाचो विचार चल्ला। ते फाटल्यान फायर सर्व्हिस आनी वीज खात्यान दरेकी 2,000 वयर भरती। 3 वर्सांत हातूंतली बरीचशी नोकर भरती जाल्या। सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो 59,000 वयर पावला। पळयात रिपोर्ट। खंयचेय सरकार आयले की दर एकलो नोकर भरतेचेर दोळो दवरून आसता। ह्या सरकारांनी तेच केलां। फाटल्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत बीजेपीनूय बरीच नोकर भरती केल्या। सरकार आयिल्ले तेन्ना 57,000 कर्मचारी आशिल्ले। 1.5 वर्सां भितर ह्या सरकारान आंकडो 59,000 वयर पावयलो। सरकारान नवे पोस्ट तयार करतना वा भरूंक नाशिल्ले पोस्ट परतून काडपाक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म खात्याची मान्यताय घेवची पडटा। फाटल्या 3 वर्सांत 68 खात्यांनी वट्ट 12,898 पोस्ट तयार करपाक RDAक प्रस्ताव धाडल्यात। 68 खात्यांनी मेळून 9,221 नवे पोस्ट तयार करपाक आनी 3,677 भरूंक नाशिल्ले पोस्ट परतून काडपाक RDAक प्रस्ताव धाडल्यात। आता पळयात खंयचे खात्यान कितले पोस्ट तयार करपाक प्रस्ताव धाडल्यात ते। पुलीस खाते नवे पोस्ट 3,733, रिवायव्ह करपाचे पोस्ट 678, उजो पालोवपी दळ नवे पोस्ट 2,029, रिवायव्ह करपाचे पोस्ट 53, वीज खाते नवे पोस्ट 101, रिवायव्ह करपाचे पोस्ट 1,947, कला संस्कृती खाते 500 नवे पोस्ट आनी 9 रिवायव्ह करपाचे पोस्ट, राना खात्यान 400 नवे पोस्ट आनी 74 रिवायव्ह करपाचे पोस्ट, शार उदरगत खाते 272 नवे पोस्ट आनी 56 रिवायव्ह करपाचे पोस्ट, बाकीची 62 खाती 2,186 नवे पोस्ट आनी 860 रिवायव्ह करपाचे पोस्ट, वट्ट पोस्ट 12,898। सरकारान ह्याच प्रस्तावातले कितलेशेच पोस्ट फाटल्या 3 वर्सांत मदीं भरले। ह्या सुमार 13,000 पोस्टांतले आनीक नेमके कितले नवे पोस्ट सरकार काडटा ते येता ती विधानसभा वेंचणुके मेरेन फुडल्या 2 वर्सांत कळपाचे। मात सगळे पोस्ट भरूंक गेल्यार सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो तेंकतलो 70,000। सध्या 26 गोंयकारांक पडटा एक सरकारी कर्मचारी। तांचेर पगार, सॅलरी ग्रांट्स, भत्ते, पेन्शन आनी ग्रॅच्युटी तेकल्या म्हयन्याक 300 कोटी। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। तेरेखोल न्हंयेन बार्जी हाडपा खातीर ड्रेजिंग करूंक ग्रामपंचायतीन कोणाकूच NOC दिवची न्ही असो थाराव आयतारा केरी तेरेखोल ग्रामसभेन घेतलो। न्हंयचे देगेवेल्यान बेकायदा रेंव काडपी लोकांचेर खर कारवाय करची म्हूण थारावूय ग्रामसभेन पास केलो। केरी तेरेखोल पुलाचो प्रस्नूय ग्रामसभेन बरोच तापलो। केरी तेरेखोल ग्रामपंचायतीची खासा ग्रामसभा आयतारा जाली। केरी तेरेखोल पूल आनी तेरेखोल न्हंयेन ड्रेजिंग करपाच्या प्रस्नाचेर ह्या ग्रामसभेन बरोच बोवाळ जालो। आज आमच्या पवन वाड्यान त्या दिस टायर सुद्धा पल्सराचे चोरून आज आमच्या केरियन फॉरेनर येतात त्यांचा सी फॉर्म भरतो। आज हे 300 जे कामगार येऊन रावले त्यांची तुम्ही काय डिटेल्स घेतल्या? रेप जातलो, मर्डर जातली किंवा काहीतरी चोरी जातली, ह्या जावची तुम्ही वाट बघतात का? आम्ही इतली लेटरा बिटरा करून समज जर गव्हर्नमेंटान जर ड्रॅगिंगाक जर परमिशन जर दिले, इन केस इतले दिवू नये, पंचायती दिवू नये, आम्ही लोकांनी जर गव्हर्नमेंटान जर ताका परमिशन जर दिले जाल्यार आम्ही फुडली स्टेप कशी घेऊया तुम्ही सांगा। तेरेखोल न्हंयेन ड्रेजिंग करूंक दिवचे ना अशें उतर सरपंचान ग्रामसभेक दिलें। हयसर ग्रामसभेक ठरला कसले परमिशन कसले ड्रेजिंग हेका दिवपाचा आनी असा ठाम विरोध आनी हेचे पयलीं सुद्धा जी एप्लिकेशनां गेल्ली आहात तेका हे रिमाइंडर म्हणून असो घाल। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। पर्राच्या काळंगाची काणी आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सदांच सांगतालो। पर्राच्या काळंगांक आतां बरे दीस आयल्यात। सिंजेंटा कंपनीन केल्ल्या आदाराक लागून आतां पर्राचे शेतकार मोठ्या प्रमाणात काळंगां लायतात। 10-12 किलोची काळंगां सुद्धा पर्रा पिकतात। पर्राच्या काळंगाचेर पळयात रिपोर्ट। गोंयांत सध्या गरमी वाडल्या, त्या खातीर काळंगांची मागणी वाडल्या। गोंयांत काळंगांचें पीक वाडचें म्हूण पर्रा वाठारांत सिंजेंटा कंपनीन शेतकाऱ्यां खातीर खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। भाजीपाला पीक आहे, मिरचीचं पीक आहे, वॉटरमेलनचं पीक आहे, त्याचा क्वालिटी आणि उत्पन्न कसं वाढेल जेणेकरून शेतकऱ्याला त्यापासून जास्तीत जास्त फायदा मिळेल आणि त्याचं शेतकऱ्याचं कुटुंब सुखी होईल, या दृष्टिकोन आम्ही गेल्या 2010 पासून प्रयत्न करतो। काळंगां आनी हेर पीक वाडोवपा खातीर शेतकी अधिकाऱ्यांनी ऑफिसांतल्यान भायर सरूंक जाय अशी सुचोवणी मायकल लोबोन केली। एग्रीकल्चर ह्या भागांत म्हाका दिसता गोंयांत सगळ्या फर्स्ट इज गव्हर्नमेंट सपोर्ट, नॉट ओनली इन वे ऑफ सबसिडी बाय सिटिंग इन द ऑफिसीस, तेणी म्हाका दिसता ऑफिसांसून भायर सरपाची गरज आसा।
सिजेंटा कंपनीन आदार केल्ल्यान पर्रा वाठारांत काळंगाचें पीक वाडत आसा अशें शेतकार म्हणटात। बियाणे फुकट दिले, 2 वर्सां जाले दितात आनी पोरू आमचे पर्रागार थोडेशे लोकांनी लायिल्ले, 15 लोकांनी लायिल्ली, पूण अंदू 25 लोकांनी लायल्यात आनी तेंचे बी म्हटल्यार एकदम बरें आसता। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे। घेवया एक विराम।